आता आमगेलो ब्रिडींग पिरियड चालू आहा फिशिंगाचो, तर सगळे मेकनायज सगळी टोटली बॅन आहा. पण आयज आमी हिंगा बीचीर कोलवा बीचीर येयल्यार जायते तेंगेले ट्रेडिशनल कॅनोज ते मोनोफिलामेंट नेट म्हळ्यार मोनोटवाइन म्हळ्यार तांयस तेचे नेट घेवन भायर गेलो आहाय विच इज बॅन इन गोवा. मोनोटवाइन हो एक फर्स्ट पॉयंट आमगेलो. दुसरो पॉयंट म्हणल्यार आता आमी कोलवा आहाय. आयज सकाळी फिशरीजान आमकां ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दिलां ते 2 मोटर घेवन गेल्याय म्हणून 9 HP तांकां इको परमिसेबल आहा हे बॅन पिरियड टायमार ब्रिडींग टायमार. सो ते 2 मोटर घेवन हे तेंकडे लायव्ह फुटेज आहा सकाळीची ते 2 मोटर घेवन वयताय म्हणून. हो सेकंड पॉयंट जालो. आनी आता थर्ड पॉयंट म्हणल्यार तेंकडे विंची आहाय विच इज टोटली मेकनायज. आनी ते आता हे ट्रेडिशनल फिशरमॅनूच मागीर बोवाड घालताय की नुस्त्या ना म्हण नुस्त्या जातो करतले ते ब्रिडींग टायमार मेकनायज कोताय आनी ते नुस्त्या बारीक जीव आहा तो मान उडयताय मागीर नुस्तें येता हुंयसर न्हू. आता सध्या ब्रिडींग पिरियड चालू आहा. फिशिंग बॅन आहा 61 days आणि परमिसेबल आसा 1 मोटर 9.9 HP. आता हे आता पळय आता हांगा फिशिंग करता तुमकां फाटल्यान दिसता पळय ब्लेटंट वायोलेशन ऑफ हायकोर्ट आनी ब्लेटंट वायोलेशन ऑफ हायकोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ हायकोर्ट. आता हे सगळे आहा पळय हे मोनोफिलामेंट नेट सोडता सायज पळय तांची सायज कॅनोजाची व्हडली GPS पळय सगळे ब्लेटंट टोटल वायोलेशन करून आता ड्युरिंग प्रोडक्शन पिरियड आता हे फिशिंग करता. मागीर हेच बोबाड मारता स्कॅरसिटी ऑफ फीश जाता म्हणून. आमचो इमिजिएट आमची मागणी आहा की फिशरीज डिपार्टमेंटान हाजेर कॉग्निझन्स घेवपाचें आनी ऑनरेबल हायकोर्टान हाजेर एक्शन घेवपाक जाय. सद्याक आमी आमच्या हायर ऑफिसराक आपयला ते येतले आनी लँडिंग जातकीर आमी एक्शन घेतले. पण इलिगली कितें आहा दर्या भितर येतकीर कळटलें. पण तुमी कांय पळोवना हांगा येवन आतां? आमी आसा सकाळच्यान आसा ना पण हांगा कांय पळोवना बोटी वयता होडी आहा कितें आहा भितर? केनो गेला गेला मोटर घेवन कितें तुमचे मनीस बी कितें धाडला काय तुमी हांगच्या भायल्यानूच पळयता? ना लँडिंग जातकीर आमी केनो गेलो पळय ताका मोटर कितले आशिल्ले तुमी पळयला? हांगा आतां हांगच्यान विजिबल जायना सो ते येतकीर आमी पूण कितें तरी इलिगल एक्टिविटी आसा म्हणून आमी सकाळच्यान आसा.